सगळ्यांचे स्वागत. आमचे मध्ये असतात आमचे बांधव आमचे बाबू मोहन गावकर, सुर्लकार, वेगवेगळे आमचं दाखवकर, आमचे सुरेश गावकर, संदेश शिरोडकर आणि तुम्ही आज सगळ्यात पहिले खुशीचा दिवस आणि त्या निमित्तान हांव आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचे केंद्र सरकार, त्याचबरोबर राष्ट्रपती आणि गोवा सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यांचे सगळे सहकारी हांचें अभिनंदन करता. आणि त्याचबरोबर गोंयच्या जनतेक तातूंत भितर मुख्यतः इतले संघर्शांतल्यान सन्मान म्हणटात त्या हातूंतल्यान एसटी रिजर्वेशनाचो विशय जो प्रलंबीत आशिल्लो तो तांकां आयज जो सन्मानपूर्वक तांचे नोटिफिकेशन काल जे जालें ताच्या बद्दलय खुशी व्यक्त करता आणि अभिनंदनान हांवूय भितर सामील करता. गोंय लिबरेट जाले नंतर आतापर्यंत सगळो आमचो प्रवास केला किंवा केंद्र सरकार म्हणजे भारत स्वातंत्र्य जाले आमी येणाऱ्या इंडिपेंडन्स डे सरकाराचे 79 स्वातंत्र्य दिन मनयता आणि अनेक आमी व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली पळयल्यो. देशाक डेव्हलपमेंटा कडेन विकासा कडेन व्हरपाच्या हातूंत भितर प्रवासान भितर भारतीय जनता पार्टीचो मुख्य वांटो आसा. आणि कंपेर जेन्ना करता ही माननीय नरेंद्र मोदीजीची 12 वर्सां आणि ताजे नंतरची पयलींची 60-70 वर्सां जाल्यार ते 68 आनी 12 जवळ जवळ 70-80 वर्सांचो आमी प्रवास पळयला तेन्ना आमच्या लक्षांत येता की ह्या मदल्या काळान ह्या 12 वर्सांनी स्पिडीन सगळे प्रश्न आसात ते सुटावे करतना सुद्दां देशाक सर्वसंपन्न करपाची भुमिका ही भारतीय जनता पार्टीन घेतिल्ली आसा. आणि गोंय सरकार तातूंत भितर आपले जे डबल इंजिनचे सरकार तातूंत भितर योगदान दीत आसा. 2012तल्यान गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आणि ताजे नंतर आता पर्यंत ह्या विकासा भितर गोंय हे आधुनीक आणि त्याच बरोबर विकासाभिमुख करपाचो प्रयत्न केला. आणि हे सगळे करतना समाजातल्या सगळ्यांक बरोबर घेवन सामाजीक न्याय दिवपाचो जो प्रयत्न आसा तोय प्रयत्न सातत्यान करीत आयिल्ले आसा. आज ह्या घडयेक आमचे गोंयचे आमचे भूमिपुत्र समाज बांधव हांकां सामाजीक न्याय दिल्या बद्दल म्हाका खूब खोशी दिसली व्यक्त करता. भारतीय जनता पार्टीच्या येद्या व्हडल्या प्रवासान भितर आज म्हजे बरोबर सगळे बशिल्ले बांधव आसात आणि त्याच बरोबर गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी भितर आशिल्ले हे सगळे बांधवां भितर एक खोशेचे ल्हार आसा. कारण तांचे मागणी जी आशिल्ली रिजर्वेशनाची ती मागणी पूर्णत्वाक वता. खरें म्हटल्यार मुद्दम उल्लेख केल्लो हांवें की देशाच्या प्रगतीक 12 वर्साच्या हातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीचो उल्लेख कित्याक लागून केलो. कारण गोंयांत हांवें पळयलें जेन्ना नगर पर्रीकराची सरकार आयलें 2002 हांव आमदार जाल्लो तेन्ना ताजे नंतर 2003 त्या वेळाचेर एसटीचो स्टेटस जो आसा तो स्टेटस दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टी त्या वेळाचेर माननीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले त्या वेळाचेर जालें. आणि मागीर ताजे नंतर 2003चे नंतर ह्या ताका एक वेगळी वाट आणि प्रगती कडेन वचपाचो प्रयत्न सुरू जालो. दुर्दैवान 2005 आमचें सरकार जें आसा तें सफळ जालें. 2005 आमचें सरकार नाशिल्लें. 2005 ते 2012 अशी 7.5 वर्सां काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें. आणि त्या काँग्रेसीचें सरकार त्या वेळाचेर ह्या समाजा खातीर कांयच करूंक शकलें ना. हें सगळ्यांत व्हडलें दुर्दैवाचें हें आसा. आनी तीच म्हटल्यार आनी ते जाता म्हणजे उलोवपाक तोंड घेवन उलोवपाक लागले काही गजाली हें करा तें करा करून दाखया तें करूया. तांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना ह्या सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह करपाचो. आणि म्हणून म्हणटाना 2005 ते 2012 पर्यंत तुमी कांयच करूंक शकले ना. परत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येवपाक पडलें आणि 2012 मागीर तें एसटी कमिशन जालें. ताजे नंतर वेगवेगळ्यो स्किमी आयल्यो
तातूंत जवळ जवळ 25 स्किमी ह्यो आयज सामाजीक न्याय दितना एसटी समाजा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फुडें दवरिल्ली आसा. तांचो सामाजीक स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो करपाक हें सरकार कटिबद्ध आसा. दुर्दैव म्हणल्यार 2011-12 भितर तांकां उठाव करचो पडलो. हेजो व्हडलो उठाव जालो आनी आमच्या दुर्दैव की त्या वेळाचेर 2 जाण हुतात्माय बीन जाले आनी तांकां प्रखर लढो दिलो आपल्या मागण्या खातीर. 2012 नंतरचे सरकार आमचें आसतना आतां पर्यंत जर प्रवास हे पळयले जाल्यार ह्यो स्किमी आसतल्यो, मागीर ट्रायबलाचे डिपार्टमेंट आसतले, वेगवेगळे खात्यांतल्यान वेगवेगळे प्रयोग करपा खातीर ते आसतले आनी त्याच बरोबर आज ही जी मागणी आसा ती मागणी पूर्णत्वाक म्हाका आनंद जाता. राजकीय रिजर्वेशन मेळटलें, आरक्षण मेळटलें आनी ताचे खातीर ती प्रक्रिया ती सुरूय बीन जाल्ली आसा आनी म्हणून हांव काँग्रेसीच्या हांकां चोमणे मारपाची गरज ना परत सांगता आनी ते उलोवपाक तांकां पयलीं परत अधिकारय ना. कारण 2022 आमी अनेक वर्सां जालीं आमी तिकेट दितना सुद्दां आमी 5 जाणां कडेन आमी 5 जाणां तिकेटी दीत आयिल्ली आसा. एसटी बांधवा तांचो सामाजीक स्तर वयर करीत आसा. 2022 ताणें दोना वयर कितल्यो तिकेटी दिल्या त्यो सांगच्यो जाहीर सांगच्यो. पण म्हणून ते आपली दवरतात धापून आनी दुसऱ्याचे पळयता पापून म्हणटात पळय न्ही, ती गोश्ट आसा ही काँग्रेसीक लागू पडटा. आनी म्हणून तांकां जे आयज ते कमेंट मारून आनी लोकां भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो तो प्रयत्न तांणी करूं नये. 2026 आतां काल जो तांकां न्याय मेळिल्लो आसा तांकां न्यायाक अनुसरून परत एकदां भारतीय जनता पार्टी समाजाचें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वतना तांच्या राष्ट्र मागण्यो फुडें वच्यो आनी त्याच बरोबर सगळ्यांक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन हे गोंयांत जे आत्मनिर्भर भारताच्या हातूंत भितर स्वयंपूर्ण गोंय हे जे घोशवाद फुडें करपाक सगळ्यांचे बरोबर मदत धन्यवाद. दामू बाब, तुम्ही सांगितले की काँग्रेसीक नैतीक अधिकार नाही, पण तुमका 12 वर्ष कित्याक लागली? एक गजाल आसा, प्रत्येक गोष्टीक एक टायम आसता आनी त्यो त्या टायमाच्या प्रक्रियेन भितर येवपाक जाय. त्या प्रक्रियेन भितर जाल्ली आसा आनी जाता. आनी म्हणून देश येदो व्हडलो आसा तो एका राज्यानूच येदो व्हडलो जालो ना. देशाकी फुडें वचना फुडें वचना फास्ट प्रगतीचेर आसा. आनी म्हणून गोंयच्या विकासाच्या संदर्भात तांचे हे भुमिपुत्रांचे मागणी आनी म्हणून देशांत भितर आज सुद्दां आमकां गौरवान सांगूंक शकता की राष्ट्रपती पदाचेर सुद्दां जर आसा जाल्यार ती सुद्दां द्रौपदी मुर्मू आसा, ती सुद्दां एसटी समाजातून आसा. आमचो गौरव आसा तातूंत आनी हातूंत भितर गोंय खंयच फाटल्यान उरपाक ना. गोंय तशें फुडें वतलें आनी तांकां परत अभिनंदन. मतदारसंघाची पुनर्रचना जातली तातूंत कितले मतदारसंघ वाडपाक शकता आतां? हांव तातूंत भितर सांगूंक शकना कारण पुनर्रचनाचे संदर्भात ते अजून बिल प्रेजेंट जावना आनी ते अकॉर्डिंगली खूब कितें म्हणटा ते रुल्स जे कितें फ्रेम जातले आनी घटनात्मक चौकटींतल्यान दामबाब, गोविंद शिरोडकर म्हणटा की सरकाराचेर प्रेशर हाडल्या उपरांत ते कामां जाता. सरकार स्वता करून गोविंद शिरोडकर हांव म्हणटा की सरकाराचेर दबाव हाडल्या उपरांत ते कामां जाता. ते स्वता जावन करिना. ताचेर कमेंट करपाचें ना. सरकाराचेर दबाव जे जे रास्त भुमिका आसा त्या जाग्याचेर तर संकल्पणे सरकाराक जागे करता कांय तातूंत वायट कांयच ना. पण सरकार हे आपले परीन सगळी कामां करीत आसा. कोणी सरकाराचे तर कोणी उच्च पदाचेर आमकां राष्ट्रपती पदाचेर आमचे एसपी किंवा भुमिपूत राजकीय दबाव हाडिल्लो तर किंवा आनी कसले हे सगळे करताना कोणी दबाव हाडिल्लो तर ना न्ही. म्हणटकीर हे सगळे कशें आसा त्या ह्या सगळ्या समाजान भितर घेवनूच भितर वचपाक जाय म्हणून एक सामाजीक न्याय हो शब्द आसा तो हांवें मुद्दम म्हटलो. तो सामाजीक न्याय हो जाल्लो आसा. आता एसटी सेल बीजेपीचो तो केन्नाच असो मागणी करतना खंयच दिसलो ना. म्हणजे केन्ना तेंच्यांनी केन्नाच असो जाहीर मागणी करूं ना की एसटी आरक्षण जाय म्हणून. आणि आता सगळे जाल्या उपरांत तुम्ही आता हे करता ते ना इतकी आनीकी गजाली खुबश्यो आसा. एसटी सेल केन्नाच दिसलो ना की तेंच्यांनी खंयच मागणी करूंक ना की आमकां जाय म्हणून. आणि आता मागणी जाल्या उपरांत थोडे मुख्यमंत्र्याकूय मेळोन येयले. कारण आयज अशें जालें की मुख्यमंत्र्याक 2 ग्रुप मेळोन गेले. पयलीं 2000 म्हाका प्रश्न आसा 2 ग्रुप केल्यार ते एकूच कित्याक वचूंक ना. आता पयलीं
भाजप एसटी सेलाचे गेले आणि अभिनंदन हे करून गेले आणि जे उठाचे आसा ते गेले हितून तुमच्या भितर दोन एसटी सेला भितर दोन हे आसा काय म्हणतात ते तसा बरोबर दोन्ही वांगडाच आशिल्ले आशिल्ले न्ही दोन्ही? वांगडा नाशिल्ले फोटो काढताना सेपरेट काढला फोटो आसा माझ्या कडेन दाखव ते भायर सरले आणि तुम्ही भितर सरल्या ते असे कित्याक लागून जाले कारण ते उठाचे असले तेंच्यांनी मागणी केल्या पण बीजेपीचे केन्नाच दिसले ना मागणी करतना आणि आता सगळे जाले उपरांत तुम्ही अभिनंदन करता कशे कितें त्या वेळाचेर येदो व्हडलो उठाव जाता पळय पयलीं त्या वेळाचेर तांच्यो मागणी आशिल्ली ती 12 अंक आणि त्या वेळाचेर कार्यकर्ते कोण आशिल्ले सगळे आमचेच कार्यकर्ते. आता आमच्या भारतीय जनता पार्टीची एक अजून एक प्रक्रिया आसा चौकडी भितर जी तुका घडये जर खबर नाल्यार हांव सांगता आमी आमचे सुद्दां मागणी कितें आसता आमी पत्रकारांक फुडें येवन मागणी करता कोणूच करना आमचे 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 आमची सिस्टमच आसा तशी आणि म्हणून हांव केन्नाय उत्तर दितना कितेंय सांगलें जाल्यार कोणी विचारलें हांव म्हणटा प्रत्येक कडेन उत्तर दिता संघटनात्मक स्टायलीन आमची जी चलता पार्टीची एक प्रक्रिया आसा रिती आणि नीती हाजेनुसार जातलें म्हणून आणि हें हांव आतांय मी परत सांगता तोच प्रश्न आयज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक दोन कित्याक गट केले ना हांव स्पश्टपणे सांगता ना आमी आमचे बरोबर आसा ते सांगता माझ्या कडेन फोटो आसा. तूं फोटो घेवन बस घेता कोण आयले कितें हांव परत एकदां सांगता एपळय सगळें केल्लें बरोबर आसा पळय न्ही तांच्यानी सांगलां दोन्ही फुटबॉल हांव पळय एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष दोन्ही फुटबॉल दोन्ही फुटबॉल आसा कित्याक पयलींचे आमदार आहा पळय आमचे सगळे 4 जाण आमदार किंवा आमचे प्रकाश होळी जावं गोविंद शिरोडकार सगळे आहले लिडर आहले सेकंडचो फुटबॉल पळय न्हू ते सेकंड नाय तुमचे हांवूय आसा पयली फुटबॉल हांव आसा आनी सेकंड आहा चेक कर दुसरो प्रश्न तू सावड्या दिन आसा सो आयज तुका म्हणल्या की एसटी लिडर उडोवपा खातीर संकेत काम करता तेजी कशी पळयता तूं आयज ही अभिनंदनाची पळय आसा पळय आयका हांव ताजें उत्तर हांव अध्यक्ष सांगपाक बसलें हांव एक सांगता आयज एसटीच्या हातूंत भितर एक बरें हें जाला खोशयेचो दिवस आसा आनी तांचे खातीर हें सगळें अभिनंदन आसा राजकीय फुडें जो आसा फुडें आसा पळय तो मागीर दामू बाबू फुडें एक गजाल की धनगर समाज आरक्षण मागता खंय तरी बाबू पळयता तांकां आतां न्याय मेळ्ळो तांकां केन्ना मेळटलो 23 वर्सां जाली म्हणटा अजून न्याय मेळना. बरोबर आसा तांचे संदर्भान मुख्यमंत्र्यांनी भितर तें पॉझिटिव्हली घेतलेली आसा आणि तांची परत टॅक्निकल आसता काही गजाली कारण महाराष्ट्रान कितें आसा कर्नाटकान कितें आसा तर शब्द कितें आसा त्या सगळ्या हातूंत भितर तो सगळो विशय विचार करून मुख्यमंत्री योग्य तो 27 आदी काय ते जावपाक जाय तांचे आणि तांचे हांवें जें आयकलां त्या प्रमाणे सांगता म्हाका ठोस जेन्ना खबर आसता तेन्नाच हांव उलोवपाक लागता ठोस इतलें की तांकां तांची हें आसा तांची भेट आसा की मुख्यमंत्री तांचे परत केंद्रा कडेन करपाक आसा आणि त्यानुसार तांचेय बी जातलें पण आयचे घडयेंत भितर भारतीय जनता पार्टी खुशेन सांगता की जे आमचे प्रलंबीत मागणे आशिल्ले त्या मागणेचो एक पाठपुरावो जावन आसा ताचें नोटिफिकेशन जाल्लें आसा आणि त्या खातीर सगळे कडेन खुशी वता. धन्यवाद. आरक्षणाची प्रक्रिया 27 जातली